ही वेळूस वाठारांतली सीता पालकार. तिच्या घराची सामकी अवतिकाय जाल्या. पावसा लागून सगळे घर गळटा. तशेंच कांय दीस पयलीं घराची वणट कोसळिल्ली. वणट कोसळिल्ल्या घरानूच ती आपल्या मानसीक दुयेंस आशिल्ल्या चल्या वांगडा रावता. हेच घर दुरुस्त करतले जाल्यार तिचे कडेन पयशे ना. कोविड महामारी वेळार तिच्या व्हडल्या चल्याक मरण आयिल्ले. देखून आतां घरात जोडपी कोणूच ना. गृह आदाराचे पयशे मेळटा ताचेर ती आपलो म्हयनो घालयता. म्हाका आदार कोणाचो ना. एक म्हणजे 15 भुरगीं आसात ती नात्रां आहा. कितें बघू काय कितें बघू. ह्या घराची मदत कोण करतलो. कोणी म्हाका दिले तर आदार. ही तुमची भिंत केन्ना पडली? जालो म्हयनो न्हू गो. म्हणजे तुमची आता भिंत हे म्हयनो जालो पण अजूनही कोणीच तुझे हे करू ना. हे कोणाक म्हणकच ना. तेका म्हटलें न्हू म्हाका तेका गेले आनी म्हटलें म्हाका मरतून पारो पडले जाल्यार काही पडलें तेन्ना म्हाका तूं ओडून काडून येतलो. तेन्ना म्हणजे बाबा घर बघ म्हण तेका धर धा फावट सांगलो मी काय करूं. मी सोडून दिलें आतां म्हणजे तू हांगासर कोणाकच सांगू ना घर पडला म्हणून. घर पडलं म्हणून लोकांक सांगून लोक तुका काय करता. लोक हांगासर येऊन गेले सगळे पळोवन. हो बघून गेले म्हणून काय करतले. पडलें न्हू कोणी का म्हाका. तुम्ही आता हे आता मोडल्या पळय त्याच घरान तुम्ही रावता. तेच घरान तूं असो आनी आता चड बरो नासता. अशें तेका आतां गुंजांक कसो म्हाका हाड म्हणटा तेन्ना म्हाका व्हरोंक जाय. मागीर चेड्याक बी मागीर कशी व्हरता तुमी? तशी गाडी बसीन प्रायवेट करून म्हाज्या कडेन गाडी करून व्हरोंक जाय. तुका आता 2000 रुपया मेळटा. म्हाज्या घराचो चेरमन आसलो. चवथीक थोडेच दीस उरला. घराची स्थिती पळयल्यार घर केन्नाय मोडू शकता. ह्या घरात चवथ कशी मनयतली अशी खंत तिका सतयता. देखून सरकारान कितें तरी मदत करची अशी मागणी सीता पालकारान केला. म्हणजे आता गणपतीक म्हाजें हें मूळ घर न्हू ह्या घरान पुजतलो. म्हणजे ह्या गणपतीक आता मोडलेल्या घरान कसो पुजतलो अशें तुका? अशें म्हाका जाणा आतां म्हाज्या बोटीनच्या घातली पूण म्हाज्या पोटान ती कितें जीवन वचाचो फाका फाका जाय. पुरी कांयच ना ही पुरी खूब कशें जालां म्हणजे कशें रावता. मी आमी तो धीर करून त्या घरान रावता. सुमारचे कोण रावतच नाका. दारां ना काय ना मातीसां काय त्या घरान ना. अशी म्हाजी परिस्थिती तेंच्यांनी करूं ना तेंच्यांनी बरी जाली ती घरा मारून. म्हाज्या पदराक कोणूच ना न्हू कशें मी बांदूं. आतां मरो जाल्यार उरो म्हणून ताका लास्ट हें सांगलेलें आमी. आमी सध्या वाळपी नगरपालिका प्रभाग 1 आसा आणि आमच्या फाटल्यान जे घर आसा हे वेळूस हांगातले सीतारामा पालकर यांचे आसा. आणि कांय दिसा पयलीं त्यांच्या घराची ही भिंत आसा ही पडलेली आसा आणि तेतूर जे नळे आसा तशेंच इतर जे पत्रे आसा हे सगळे फुटलेले आसा. हे घर आसा हे जुने आसा आणि ह्या घराची खूब दीस जाले त्याची डागडुजी दुरुस्ती करूं ना. तेका लागून घराची जी दयनीय अवस्था आसा आणि फूल घर आसा हे मातयेचें आसा. आणि मेन म्हणटा ते ही महिला आसा ही गरीब आसा आणि त्याचो एक चलो आसा तो दुयेंसीक आसा आणि तांकां तेजेर उपचार सुरू आसा. आणि अशा परिस्थितीन ही महिला ह्या मोडक्या घरान रावता. तिच्या जिवाक सुद्दां धोको आसा. तिजें म्हणणें अशें आसा की खूब जाणांक सांगलें तिणें की आपलें घर पडलां पूण आजुनूय कोणीच ताका मदत केलेली ना. तेका लागून आतां तिणी कोण लोकांक सांगपाचेंच बंद केलेलें आसा. लोक येता पळयता आनी वयता पूण आजुनूय कोणीच ताका मदत करूं ना. आतां थोड्या दिसांनी चवथ येतली आनी अशा परिस्थितींत ती गणपती कशी पुजतली. वेळसाच्यान गोमंतक TV खातीर सपना सामंत.